खयच्या गजालीक दिवचे महत्व अजून कळना भाजप सरकाराक म्हणटा सुदीन ढवळीकार। जिल्लो पंचायत वेंचणुकीची तारीख फुडें धुकलिल्ल्यान काडलो फोग। राखीवता घोषित करपा खातीर दिली 4 दिसांची डेडलायन। कोरोना व्हायरसा वांगडा झुजपाक गोंयान खऱ्यांनीच केल्या तयारी। लोकांच्या मनातलो भंय काडपा खातीर सरकारान आनीक गंभीर जावपाची उपरासल्या गरज। मनीस आणि जनावरांमदी परतून सुरू झाला संघर्ष। दिवचले रान माजरान मारले 8 बोकडे आणि 2 पाडकां। राना खात्यान पिडेस्तांक अजून दिवना लुकसाण भरपाय। गोंयांत दर्जेदार पर्यटक येवचे म्हूण गोंय सरकार करता यज्ञ। पर्यटकांचो आंकडो आणि तेच बरोबर संस्कृती सांबाळपाची चल्ल्या कसरत म्हणटा पर्यटन संचालक। इंडिया ट्रॅव्हल मार्ट प्रदर्शनाक दबाज्यान सुरवात। येवकार हांव जवाहर बर्वे। पळयत खबरो विस्तारान। जिल्लो पंचायत वेंचणूको फुडें धुकलपाच्या निर्णयाचो मगोपा सुप्रिमो सुदीन ढवळीकारान निशेध उक्तायला। सरकाराक खंयच्या गजालींक महत्व दिवपाक जाय ते कळना अशें ताचें म्हणणें। राखीवताय अधिसूचित करपाक 15 फेब्रुवारीची तेणे सरकाराक डेडलायन दिल्या। जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर आदी 15 मार्च ही तारीख निश्चित केल्ली। फुडें धुकलून ती आतां 22 मार्च केल्या। राखीवताय अजून जाहीर करूंक ना। सेडपी इलेक्शनाचो गव्हर्मेंटान घोळ केला हांव अशेंच म्हणटा। पयली तारीख दिली 15 तारीख आणि आज 22 तारीख दिली। रिजन दिले कार्निवाल आणि शिगमो। म्हाका दिसता गव्हर्मेंटाक इम्पॉर्टन्स कितें आसा हें खबर ना, कारण ह्या म्हयन्याच्या लास्ट आठवड्यांतल्यान ज्यो एग्जामी चालू जाता त्यो 20 एप्रील पर्यंत BScच्यो एग्जामी सोंपता। लोकांनी म्हादेचे बाबतीत निर्णय घेवपाक कळाव लावचो न्हू अशें आवाहनय सुदिनान केलां। दोनूय राष्ट्रीय राजकीय पक्षावेलो विश्वास सोंपला अशें तो म्हणटा। कर्नाटकाच्या काँग्रेस फुडाऱ्याचेर तो कितें उलयलो पळयात। म्हजो आतां कोणाचेरूच विश्वास ना। भारतीय जनता पक्षाचे 3 सरकारां आसून सुद्दां ते कांय करना आणि काल हांव काँग्रेसीचेरूय विश्वास दवरना। आतां ते नाटकां करता अशें दिसलें, कारण काल राज्यसभेत हरिप्रसाद म्हणून जो एका वेळार गोंयचो इंचार्ज आशिल्लो ताणें काल राज्यसभेत सुतोवाच केलो की एनवायरमेंट क्लियरन्स कर्नाटका इमेजिएट दिवचें म्हणून। हाजे वयल्यान एक सिद्ध जाता काँग्रेस आणि BJP आमकां गोंयकारांक पानां पुसता। पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी। कोरोना व्हायरसाक तोंड दिवपाक गोंय खऱ्यांनीच सज्ज आसा? ह्या व्हायरसाच्या बाबतीत सरकार गरजेची जतनाय घेता हय? अधिकारी तशें सांगतात खरे, पूण लोक अजूनय काचाबूल जाल्ले दिश्टी पडटात। सरकारान आनीक चड गंभीरतायेन हे प्रकरण हाताळपाची गरज आसा। सरकारान योग्य ती जतनाय घेवंक नाशिल्ल्यान लोक अस्वस्थ जाल्ले दिश्टी पडटात। मूळ चायनाचे 3 जाण हालीं चायनाच्यान गोंयांत येयल्यात। सद्याक ते ताळगांवां रावतात। तपासणी अधिकारी सांगतात ते प्रमाण कांय थारावीक देशांतल्यान येवप्यांची विमानतळार वेवस्थीत तपासणी जाता, पूण ह्या तिगांची तपासणी जावंक ना आणि हे तिगूय सगळी कडेन भोंवत आशिल्ल्यान तेंचे शेजारी काचाबूल जाल्यात। अधिकारी आपले परीन स्पश्टीकरण दिवपाचो यत्न करतात पळयात। Goa, as of today, we don't have any positive case of coronavirus. We have tested 6 samples, all 6 are come negative. We have tested this at National Institute of Virology, Pune. Under observation in Goa, almost 36 people. Actually, the total number is 46. Out of 46, 10 have already migrated out of Goa. And now this case which occurred yesterday, even the person has cooperated very well. We have contacted him on somewhere around 8th when we received information, and from 8th onwards till today he is in touch. We are speaking to him on an everyday basis to ask for his health, whether he has got any symptoms of cough, breathlessness or fever, and till now the entire family is doing well. They have already finished 14 days after coming to India. How many are there in family? Three in a family, and they are all doing well. सरकार खंय सगळे तरेची जतनाय घेता पळयात। Government of Goa has taken all possible action whichever Government of India has asked us to do, or whatever WHO has asked us to. We have starting from we have started screenings at airport and seaport. At airport, at both domestic as well as international terminal, the screening has started, and similarly even at seaport it has been started. Now second thing what we have arranged is isolation facility. At Government College Bambolim, the isolation facility is for symptomatic suspects of corona, and another isolation facility is at Sub District Hospital Chikali.
Now that facility is for asymptomatics who will come from Wuhan city of China. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. गोंयच्या पर्यटनाचे दर्शन घडोवपी इंडिया ट्रॅव्हल मार्टाचे शुक्रारा उक्तावण जालें. गोंयची संस्कृताय तिगोवन दवरपा खातीर दर्जेदार पर्यटक येतले हेची सरकार जतनाय घेता. पर्यटन खात्याचो संचालक मिलिंद डिसोजान सांगलें. मळ्यातल्या पणजी कन्व्हेन्शन सेंटरात 14 ते 16 फेब्रुवारी असे 3 दीस हे प्रदर्शन चलतलें. इंडिया टुरिझम, GTDC आणि गोंय पर्यटन खात्यान त्याचे आयोजन केलां. हेतून कर्नाटक टुरिझम, हिमाचल प्रदेश टुरिझम, झारखंड टुरिझम, स्पायसलँड हॉलिडेज, वीणा वर्ल्ड, ऑक्सिजन रिसॉर्ट्स केरळ, द फन रेसिडेन्सी मिरामार, नानू हॉटेल्स रिसोर्स स्पा गोवा, कंट्री इन, ट्रेड विंग्स इन्स्टिट्यूट मॅनेजमेंट, ट्रॅव्हल मेल आणि हेर कंपन्यो आपल्या उत्पादनांचे प्रदर्शन करतल्यो. इंडियन असोसिएशन ऑफ ऑपरेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया, ट्रॅव्हल्स अँड टुरिझम असोसिएशन ऑफ गोवा ह्या सारकिल्ल्यो राष्ट्रीय पावंड्यावेल्यो व्यापारी संघटनांचो तेका तेंको मेळ्ळा. Normally, trade marts are held all over the state. Even we participated all travel marts in the state as well as internationally. So IITM, I think this is the 4th edition in Goa, right? So we also participate in, mostly you must have seen that there are some other states also participating over here. So each state has whatever good they have, they will actually, this is actually for the visitors so that they display their products. So they will tell you what is the best they have in their state and what are the opportunities available. So at the same time, even we have, actually we need not advertise Goa and Goa only because we already have a store. But there are other states also and there are other visitors also who can take this opportunity from us state stall and get to know what I have. See, Goa is only known for its beaches, its churches and all, but we have so many other things which are available in the state which we would like to display and give the information about it. We have various experiences which we have now. You must be seeing that Be Live cycling, we have hot air ballooning, we have bungee jumping. It's a lot of products we have introduced. So we would like to showcase those products also to tourists who come over here. So we are here to tell you about the rich culture that we have in Himachal Pradesh. We are basically a land of mountains. Himachal is called as Dev Bhumi because it has got a rich religious heritage as well as eco-tourism. So we currently these days we are focusing more on eco-tourism and eco-tourism projects. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. SDPDN मडगांव मार्केटांतल्या होलसेल मालाचे दर वाडयिल्ल्यान त्याचो नुस्त्याचे किंमतीचेर परिणाम जातलो, विजय सरदेसाय म्हणटा. कब्रस्ताना खातीर राखीव दवरिल्ले 15 कोटी दुसरी कडेन वळोवपाकय शुक्रारा जाल्ले SDPDAचे बसकेत तेणे विरोध केला. फॉमिंतोन सोनसडो पालिकेच्या ताब्यात दिवपाचो निर्णय घेतल्या उपरांत मडगांव पालिकेची खाशेली बसका जाली. हे बसकेत फी वाडोवपाचो तशेंच फातोड्ड्या कोल्ड स्टोरेज उबारपाचो निर्णय जालो. बसकेक आमदार विजय सरदेसाय, आमदार दिगंबर कामत, SDPDAचो अध्यक्ष विल्फ्रेड डिसा आणि हेर अधिकारी हजर आसले. आमकडे फंड आहे 15 crores. ते फंड आमी ट्रान्सफर करून रेकॉर्डे आमगेले बोर्डा घालून ते आमकां ती मार्केट डेव्हलप करपाक पयलीं दिवपाक 15 crores आहे ते एक डिसिजन जालो. आमगेले रेट साडलो हाय आनी लेबर हाडले, सगळे हाडोलां. हे पयशे आमकां मार्केट क्लीन करपाक वा चलोवपाक पावनाय. आमकां इनकम येता अरावंड 1,50,000 आनी एक्सपेन्स जाता 5,50,000 5,80,000 तेश करून. ताका लागून आमी रेट साडयले. हेवी ट्रक हाय तांकां 100 आहलो ते 500 केले, मिनी ट्रक्स 50 आहलो ते 200 केले, मिनी पिकअप 30 रुपीज आहलो ते 100 केले, रिक्षा 20 आहलो ते 50 केले आनी पाटले धाकटे हेजे बांबू ते 5 रुपीज आहलो ते 20 आनी बॉक्सीस 5 आहलो ते 50 रुपीज. हिंगा आमी डिसिजन केला कोल्ड स्टोरेज करपाक. हिंगा ते फिश मार्केट डेव्हलप कोताय, हिंगा कोल्ड स्टोरेज कोताय आनी ही कोल्ड स्टोरेज कोन्न मागीर आमी डिसायड केल्ले PPPचे दिवपाक ती चलोवपा लागून तें एक डिसिजन घेयलो आहा. की सरकार लोकांक नुस्तें म्हारग दिवंक सोदता. ह्यूज हायक्स आर प्रपोज्ड फॉर इन द होलसेल फिश मार्केट which is going to have effect on the price of fish. हो सरकार आमचो जो आहा तो काजू फेणीचेर टॅक्स मारपी सरकार.
जे आमचे हेरिटेज आहा ताजेर टॅक्स मारपी सरकार तो आतां नुस्त्याचेर टॅक्स मारूंक सोदता. आमी हो प्रपोजल सपोर्ट करूना. आमी म्हणला ताका एक प्रॉपर स्टडी जावची. मडगांवच्या कब्रस्तानाची मागणी 1980 सावन सुरू जाल्या. कितलीशीच सरकारां येयलीं गेलीं तरी हो विशय जाग्यार पडना. ह्या कब्रस्ताना खातीर दवरिल्लो निधी दुसरी कडेन वापरपाचो निर्णय STPDAचे बसकेंत घेतलो. पूण विजय म्हणटा आपणे ताका विरोध केला. पळयात. 15 कोटी रुपया हांवें तांकां कब्रस्ताना धाडिल्ले. ते पयशे हे दुसरे कडेन वापरूंक सोदता. आय हॅव व्हेरी क्लियरली ओपोज दीस बिकॉज द मनी वॉज स्पेसिफिकली गिवन to acquire land for Kabristan. It can't be put to any other use. Authority wants to not acquire that land for Kabristan and use it for other purpose, which I have personally opposed. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. सोनसड्यावेलो कोयर प्रक्रिया प्रकल्प मडगांव पालिकेन ताब्यात घेवपाचे निर्णयाक गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो मुखेली विजय सरदेसायान येवकार दिला. हो प्रकल्प बरे तरेन राबोवपा खातीर तज्ञ दिवपाची तेणें तयारी दाखयल्या. फॉमेंतोन सोनसडो कोयर प्रक्रिया प्रकल्प मडगांव पालिकेच्या ताब्यात दिवपाचें ठरयला. हे फाटभुंयेर शुक्रारा मडगांव पालिका मंडळाची खाशेली बसका जाली. हो प्रकल्प चलोवपाक घेवपाचे बाबतींत गोवा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट, सरकार आनी पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो सल्लो घेवनच फुडलीं पावलां उबारपाचो थाराव हे बसकेंत घेतला. After discussion, it was decided that we will take the advice of Goa Solid, will take the advice of the government, Goa Solid Waste Management and the Pollution Control Board, and based on their advice, we will act what to do as fast as possible. That was our resolution. Now we have to actually, the chief officers should now have a clear-cut plan. I am going to call them in the evening today, and because when Fomento moves out, the hell should not break loose. We should be ready, and I have been always saying, preparation to be पहिली दवरात. I have even given them persons who had expertise, who was giving free expertise to the department in the event of this. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. दिवचलच्या सोनारभाट लाटंबारसे वाठारांतलें वारक कुटुंब सध्या दहशतीपणां वावुरता. 1 म्हयनो जावन गेलो. रान माजरांनी वारक कुटुंबाच्यो 8 बोकड्यो आनी 2 वासरां मारून उडयलीं. पूण अजून मेरेन वारक कुटुंबाक रान खात्या कडल्यान लुकसाण भरपाय मेळोंक ना. हे कुटुंब दुदाच्या वेवसायाचेरच आपलें पोट भरता. गांवांत येवन गोरवां पाडकांक खावन उडयता म्हणून वागांक मारून उडोवपाचें 70 इतलें प्रकरण अजून न्हिवंक ना. जाल्यार पाळीव जनावरांची रानवटी जनावरांनी हल्लो करपाची दिवचलची ही घडणूक उक्ताडार येयल्या. म्हयन्या आदीं लाटंबारसे वाठारांत रान माजरांनी येवन वारक कुटुंबाच्यो बोकड्यो आनी वासरां मारून उडयलीं. सुमार 80,000 लुकसाण भरपायची मागणी वारक कुटुंबियांनी रान खात्याक केल्ली. पूण अजून खात्याच्यो फायली हालूंक नात. रान खात्यान दक्षता घेवपा खातीर लायिल्ले कॅमेरे काडून व्हेल्यात. पळयात पिडेस्तांचे गाराणे. जेन्ना आमचे हे सगळे पेपर घातलेले तेन्ना राजेश पाटणकारान येवन आमकां हेल्प केली, एक अमावंट दिलो. बट एक्चुली आमकां जे गव्हर्मेंटा कडसून पयशे येवपाक जाय आशिल्ले ते अजून पर्यंत पावूंक ना. इतले आमी नुकसाण सगळे आमी बरोवन दिल्ली तांकां. लेटरां सगळे अमावंट कितलो आसलो तो बरोवन दिल्लो. बट एक्चुली ते आमकां गव्हर्मेंटान अजून हेल्प करूंक ना. तेंच्यांनी हेल्प करपाची. 26 तारखेक लास्ट आमची रातची गाबून बोकडी गेली. म्हणलें की आमी लोकांक हांकां कळयलें म्हणजे आमचें कितें तेंच्यांनी दिवूंक दिना म्हणजे कितें तेचें हें बी दिवंक ना. लुकसाण भरपाई कांय मेळोंक ना. आनी आतां आमकां भंय आसा येतलो तो 8 दीस तेंच्यांनी तो कॅमेरा बी कितें लायला पळय आनी आतां काडून व्हेलो तेंच्यांनी. म्हणजे आतां आनी आमकां भंयच आसा तो केन्ना येतलो. आमी लायटी बी पेटोवन दवरता. न्ही तुमचे आतां गोरवां कितके आसले पयलीं? गोरवां आमची 2 वासरां खाली 3-3 म्हयन्याची. आनी बोकड्यो? बोकड्यो आमच्या 8 खाली. सादारण लुकसाण कितके जातलें तुमकां? 80,000. आनी तुमकां मेळूंक ना कांय अजून ते? दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. गोवा फाउंडेशनान सरकाराच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्ल्यान गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटान ह्या NGOचो निशेध केला. खणी सुरू जावपाची आस्त आसली पूण हे याचिकेक लागून आडमेळी येवं येतात अशें फ्रंटाचें म्हणणें. गोवा फाउंडेशनाक पयसो खंयसून येता तेची सरकारान चवकशी करची अशें गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटाचो अध्यक्ष पुती गांवकारान मागला. हो NGO देशविरोधी कारवायांनी गुथिल्लो आसा काय कितें तेवूय सरकारान तपासून पळोवचें अशें पुती म्हणटा. गोवा फाउंडेशनाचे परत एकदा स्टेप घेतल्या की हें परत इंटरव्हेन्शन एप्लिकेशन फायल करून ताका ऑब्जेक्ट करप, मायनिंग सुरू करपाक ऑब्जेक्शन दिवप, हेजो आमी कंडेम करता. आनी ताणें विचार करपाक जाय ज्यो इंडस्ट्री 3 लाख डिपेंडंट
जॉब दिताले तेंचे सर्वायवल आशिल्लें तांकां मारपाक जाय काय कोणाक तरी फोंडान घालपा खातीर किंवा कोणाचे तरी राग काडपा खातीर कंपनीचो राग काडपा खातीर किंवा अल्टेरियर मोटो खातीर मायनी बंद करपाचें इंटरव्हेन्शन एप्लिकेशन फायल करपाक जाय आनी ते प्रेस करपाक जाय. ऑन बिहाफ ऑफ GMPF आमी तेजे कंडेम करता. फोणेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. मडगावच्या गांधी मार्केटा भायर बेकायदेशीर विक्रेते व्यवसाय करतात अशी कागाळ घेऊन गांधी मार्केटांतल्या व्यावसायिकांनी शुक्रारा पालिका मुख्याधिकाऱ्याक घेराव घातलो. गांधी मार्केटांतले विक्रेते म्हणतात कांय जाण बाजाराची भायले वाटेन बसून बेकायदेशीरपणान व्यवसाय करतात. पालिकेन तेंचेर खर कारवाय करची आणि ही कारवाय केली ना जाल्यार निषेध आंदोलन करतले अशी शिटकावणी तेंच्यांनी दिल्या. आणि भायर थोडे आता वेंडर्स पिकअप गाडी घेऊन येतात, रिक्षा गाडी घेऊन येतात आणि ते होलसेल माल विकतात आणि वयतात आणि ते विकतात की तांकां टायमींग 7 पर्यंत आसलेलो ते 8-9 वाजे पर्यंत रावतात. सो तो इफेक्ट आमकां वेंडर्सांक पडटा आणि आमचे भितर गिरायक येयना. सो आतां आमी शोक आमी ते रिक्वेस्ट करपाक येयल्ले की बाबा जाता जाल्यार तांकां ते 7 काड म्हणून नाल्यार आमकां सगळें भायर वचून बसपाक पडटलें म्हणून. सो शिवोन आतां आमकां आश्वासन दिल्लेलें आहा की आपूण हे 7 पयलीं काडपाचें आपूण प्रयत्न करता म्हणून. सो ताका लागून आमी आतां मातशें हें करून येयल्ले आहा, सांगून येयल्ले आहा. समज तो 7 पर्यंत काडना जाल्यार आमचो परत भव्य मोर्चो हो आसाच म्युन्सिपालिटीचे. हय ते सारकें फिक्स. वेंडर्सांची कंप्लेन आशिल्ली जे होलसेल फ्रुट्स कोण घेवन येता पळय दॅट दे शूड वेकेट दॅट प्लेस. ते रस्त्यार बसता आनी वेकेट दॅट प्लेस बाय 7 o'clock. सो आय वील सी वेदर दॅट इज notified as a vending zone and what are the earlier what was the practice followed earlier, whether there is any order for them to 6 till 7 o'clock till 8 o'clock. So accordingly we'll place it before the council and take appropriate decision. मडगावच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. सरकार रिणांची रीण घेत आसा पूण राज्या खातीर सरकार महसूल कशे तयार करतले ते मात सांगिना. आयटकान म्हटलां गोंय खनिज विकास महामंडळ स्थापन करून मिना खणी ताब्यात घेवच्यो आणि चलोवच्यो अशें आयटकान मागलां. CPI आणि CPMन जोड पालवान आझाद मैदानाचेर शुक्रारा धरणे आंदोलन केलें. ह्या धरण्यात तांणी केंद्र आणि राज्य सरकारान सादर केल्ल्या अर्थसंकल्पाक विरोध केलो. The central budget is anti-people and budget allocations for all people-oriented projects have been slashed in the union budget. The budget appears to be one for corporates and totally against anti-people. The allocations for Manrega, health, education and all other sectors where the common people would benefit have been slashed. So we have come together to protest against this. We condemn this. And as far as the local budget is concerned here passed by the Goa government, as rightly pointed out in various sections of the media, it is nothing but a copy-paste budget. Nothing innovative about the budget. Each Goan today has more than 1.5 lakh loan on his head because of this debt trap. जे लोकांचे जे ॲसेट्स आहा, जी संपत्त आहा, ह्या देशाची संपत्त जी आहा ते आयज भांडवलदारांक अर्पोवंक सोदता. शिक्षणाक आमी म्हणटा कमीच कमी 100% ऑफ द GDP शिक्षणाक घालूंक जाय. हेणी घाला तेणी 4% सुद्धा घालूंक ना. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. गोंय बॅकवॉटर फिशिंग आणि ब्ल्यू इकॉनॉमीची दिकेन वचपाक लागला. बिरेस्तारा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंयच्या नुस्तें वेवसायाक बळगें दिवपा खातीर फातोड्डें मडगांवां सगळ्या सुविधांनी सज्ज असो नुस्त्या मार्केट प्रकल्प आणि त्याच्या बरोबरच कोल्ड स्टोरेज उपलब्ध करून दितले अशी घोशणाय मुख्यमंत्र्यांनी केल्या. नुस्तें संचालनालयान कांपालच्या साग मैदानाचेर एक्वा गोवा मेगा फिश फेस्टिवलाचें आयोजन केलां. 15 फेब्रुवारी मेरेन ते चलतलें.
बिरेस्तारा त्याचे उक्तावणा वेळार नुस्तें संचालनालयान नुस्तेकार रापणकार आणि नुस्तेकांनींचो भोवमान केलो. आम्ही आतापर्यंत फक्त सी फूड म्हणून फक्त सी फिश हाजेरूच डिपेंड आशिल्ले. नाव वी आर मुवींग टुवर्ड्स द बॅकवॉटर फिश. आमकां आमच्या न्हंयतलो यूज करून केज फिशींग आसतलें, वेगवेगळे फिशींग ते टायपचे फिशींग आमकां एक विशिश्ट काळात म्हणजे आमी पळयता की पावसाळ्यात जेन्ना ब्रिडींग सीजन आसता त्या वेळार आमकां फिश मेळत आशिल्ले. पण आमी विथ द हेल्प ऑफ डायरेक्टर ऑफ द फिशीस 365 डेज फिश कशें मेळचे हाजो आमकां प्रयत्न करपाक जाय. कारण गोंयकारांक आमी पळयता की नुस्त्याची कडी आनी रायस हाज्या शिवाय एकट्याचोय दीस फंय वचना. आनी ताकाच लागून सगळ्या गोंयकारांक नुस्त्याचो आस्वाद घेवपा खातीर 365 दीस फिश तेय बी बरे फिश आनी सवाय फिश दिवपाचो प्रयत्न हो डायरेक्टर ऑफ फिशरीजचो आसपाक जाय. क्वॉलिटी आनी बरे फिश मेळपा खातीर गोंय सरकार आनी फिशरीज डिपार्टमेंट हे सदोदीत प्रयत्न करतले. गोंयांतले सगळ्यांत व्हडले आमी म्हणटा होलसेल मार्केट आमच्या फातोर्डा हांगासर जावपाचें आसा. थोड्याच दिसांनी आमी ताचो बुनयादीचो फातरी SGPDAच्या जागेचेर आमी सगळ्यांत व्हडले फीश मार्केट विथ कोल्ड स्टोरेज हे थोड्या दिसांनी करपाचें आहा. आमच्या सगळ्या फिशरीज भावांक म्हणजे जे हांगासरल्यान एक्सपोर्ट करतात, जे हांगासर इम्पोर्ट करतात आनी हांगासरले बरे फीश हे प्रिजर्व करपा खातीर कोल्ड स्टोरेज हाजोय वापर आमी मोठ्या प्रमाणात करतलो. ही फॅसिलिटीज सगळ्या गोंयकारांक आमी अवेलेबल करून दितले. आमच्या गोंयांत देवा दयेन खुबशे नॅचरल रिसोर्स आसा आनी तितूंतले आमचे मरण लायफ. आमचे कडेन लांब कोस्ट आसा वीच वी यूज फॉर ट्युरिजम एज वेल एज फॉर फिशींग एक्टिविटीज. सो हांव एक उलो मारता आनी एक संदेश दिता हे सुभी माजार की आमकां देवान कांयच फाल्त केल्लें ना, पूण मनशाचे वाशेक लागून बिकॉज ऑफ द मॅन्स ग्रीड वी आर डुईंग लिटल इलिगल. हांव म्हणा सारकें एग्रेसीव इलिगल म्हण. पूण त्या पासत म्हजें डिपार्टमेंट वील क्रिएट अवेरनेस टू maintain discipline while fishing. I have confidence in the people of Goa that they will make this function a success and wish you all the best to all the participants and I request all the Goans to take advantage of visiting this festival for making this festival a success. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. आणि आता घेऊया गोंयभरच्या महत्त्वाच्या खबरांचो वेध. पळोवया न्यूज राउंड अप. माथानी साल्ढाणा प्रशासकीय बिल्डिंग अत्याधुनिक म्हणून वळखतात. ही बिल्डिंग म्हटल्यार दक्षिण गोंयचे प्रशासकीय मुख्यालय. पुणे बिल्डिंगेंतल्या संडासाची मात सामकी जवतिकाय जाल्या. अँथनी रॉड्रिगीसाची वार्काच्या सरपंच पदाचेर बिनविरोध निवड जाल्या. कोयर आनी गांवच्या उदरगतीचेर लक्ष दितलो अशें वेचून आयल्या उपरांत ताणें सांगलें. मडकयच्या जगदीश ढोल पथकान लागोपाठ 2 इनामां मेळयल्यात. पयलें इनाम बेळगावी शारांत आनी दुसरें डोंबिवलीत. ह्या पथकाक सरकाराच्या मजतीची अपेक्षा आशिल्ल्याचे पथकाचो वांगडी शैलेंद्र पणजीकरान सांगले. मडगांव दवर्लेक जोडपी नव्या सांकवाच्या कामाक सुरवात जाल्या. मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीन ह्या कामा खातीर फुडाकार घेतला. मडगांवच्यान आमचे खबराकार रमेश नायक रावत आनी संदीप तुयेकार. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.